शुभ संध्याकाळ मित्रांनो. आम्ही आज असा दोडामार्ग गेले. आम्ही सध्या आम्ही सगळे वयता कसायनाथ महादेव टेम्पलान. हांव आणि आमी आमचे 4 मित्र येयल्यात आमी. ए राम रे, बरें आहा मरे उदक. ओय हांगा न्हांवया यो. बस बस हांगाच बस. चपलांचोच मातसो भंय दिसता समीर. चपलांचोच मातसो भंय. सुळीक जायत न्हू सोमतो सकयल. हांगा अशें राव्यारा म्हण थंय निवी चपलां घेवंक जाय आसलीं म्हाका. हांवें तांकां सांगलेले की न्यू चपलां घेता, कित्याक म्हाज्या चपलांची ग्रीप सगळी पंची सगळी गेल्या. सगळे एअरपोर्ट जाला. दिसता आतां वयर भंय दिसता म्हाका वयर चडपाक. न्यू चपलां घेवंक जाय आसली हांवें. चिखल कसलो सोडलेला मरे न्हू. इतके सगळे पावले वयर. हांव अजून फाटीत आसा पळय. बरें वयर येयला आमी चलत चलत. हागे शी सगळी वाट अशीच आसा. पावस पडला न्ही, वाट डेंजर जाला सद्याक. आनी हांवें पण ही चपलां घातल्या पॅरागॉनची. सो चिखल सगळो फाट सरसून सगळो चिखल वर उसळ्ळा कपड्यांचेर फाटल्यान. पॅन्ट बी सगळी बस सगळी सगळी पॅन्ट पिट्टाली पळय. हा अरे हो चट्टी पळया कसली आदी. अरे बाबा हो शी. हा अरे देवा शक्ती दी रे. अरे ते सगळे पावले वयर म्हणजे बरे फुडें पावले. एक 100 मिटर तरी वयर फुडें पावले आसतले. हांव मातशें वाटेक मातसो रावलो. हांव शिरकालो आतां. सगळी वाटी अशी चट्टी आसा. आनी विचारलें लोकांक आनी 20 मिनटां तरी आसा गाणी वयर. अरे वा फर्स्ट टायम येयला हांव. हा अरे समीर चल या मरे. म्हणजे पोतयेचे वेट आनी हर हर महादेव. आनी कितके वयर पळय. आनी कितके हाडुल्ला हे. आनी कितके काडुल्ल्या. 3 उरल्या खंय. हात जाम पडले मरे आमी. हा चल चल हर हर महादेव. देवा सारको पावल्या पुरो रे वर तुझ्या कडे. हा अरे भेंड काबार भेंड गेले म्हाजे. फाटल्यान पांया फाटसून सगळो कॅच येयला. हा पावस येयलो रे. बरें पावस येयलो. आनी स्लिपर जानाले पुरो. आनी थंड पावस पडटा. थंड सारको. थंयच्यान चलून येयला आमी पळय इतल्या वयर ते. आनी 2 चोट्ट्यो आसा. 2 चोट्ट्यो. पावसान मातशी शक्ती येयली काडपाक.
काय इतल्या वर येयले आमी ते तर कमीत कमी आम्ही चेक सद्याक आमी एक 500 मीटर वयर चडल्या एक 500 मीटर आसतले पूण चडपाक जायना चडपाक खूब डिफिकल्ट आसा कित्याक चडटी सारकी अशी आसा अशी सारकी अशी चडटी अशी हा देवा भाव रे हा फायनली आमी पावले हा सगळ्यान लास्ट पावला सगळ्यान लास्ट नायस लोकेशन हा पाय पडा ना फोटो किती काढ मला फोटो माझा व्हिडिओ चालू आहे हायट दाखवतात इतले वगैरे येयले ते हायट पळया पावस येयलो चल या आता आमी देंवता सोडले आतां निसर आसा पडना जाल्यार पुरो देवा पळय चला गायज आतां आमी चल्ले सकयल पावले काय मागीर व्हिडिओ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता कित्याक आतां हांगासर देंवती आसा सो देंवती निसरूंक शकता आनी पडूंक शकता आमी पूण दाखयता निसर दाखयता तो पडलो पळय हो तो बॅग घेवन येतालो तो ऑलमोस्ट पडलो चला गायज सकयल पावले काय व्हिडिओ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता आतां सो सी यू वन्स कम डावन आमी अर्द्या वाटेर पावले सकयल अर्ध्या वाटेर पळय हो गौरेश हांव तो सगळ्यान पयलीं वचपी वयर गौरेश सगळ्यात पहिले तो कोण आनी हांव सगळ्यान लास्ट तो यंग आसा न्हू तो कितें करता रे तो भुरगो ते असलो व्ह्यू पळय आसतना हांव वचना हांगा गेल्लो मस्त व्ह्यू आसा पळय रावण आसता कंपेर बरें आहा सारकें आहा कितें म्हणजे बापू जेवढा सारखा आहा ते पयलीं लिंबू बघितलं लिंबू काढून मारे. कर लिंबू लिंबू दे पेरू पेरू दे पेरू पेरू काढून मारया. खा मरे बरं लागतं खय आमचा फोटो काढता भाऊ कोणाचा वाटतं रे कॅमेरा पावर कोणाचा कॅमेराचा रे कम यार बाबू या मरे हा आता आम्ही राहा फोटोन राहा मातशे हांव येता राहा मरे हय भाऊ राहा मरे चल आता आमी चल्ले परत सकयल अर्दी वाट जाली आनी उरल्या अर्दी वाट न्हू अर्द्याकू अर्दी वाट उरली आनी 20 मिनटाची वाट उरल्या चल ये चल या चल आता रोकडे पावतले तले बरें आहा चल मी सकयल मेळया आतां घाट देंवोनी मागीर सकयल मागीर व्हिडिओ रिज्यूम करपाचो 26 जाली ना व्हिडिओचेर रे 26 जाली आनी आमी ऑलमोस्ट पावत येयले सद्याक आनी एक 10 मिनटाची वाट आसा अशी उतर सुद्दां सारकी सुटना इतलें जाम जाल्या दोपारा बी सगळें दुखपाक लागले आनी एक गजाल म्हणजे जीन पॅन्ट घालून येवं नाका हांगासर येता तुमी जाल्यार कशें येनात महादेव टेंपल म्हणजे टेंपल ना ते वयर ते शिवलिंग आसा नागोबा आसा आनी सो येता एक शॉर्ट घालून येवपाची चड्डी घालून येवपाची ना जाल्यार 3/4 पासून घालून येवं उपकारता पूण कम्फर्टेबल चडपाक जाता पळय ट्रॅकिंग करपाक तुमी जे घालता पळय तसले कपडे घालून येवपाचे
ऑलमोस्ट आम्ही पावत येले आम्ही 500 वाट उरले आणि पावले आम्ही ऑलमोस्ट न्हू म्हणजे पावले 10 मिनटां हा थंय धुकें दिसता पळय ते मांगेली थंय व्हडले डोंगर दिसता व्हडले पळय थंय मांगेली वॉटरफॉल हा नाश्ताक पावले आमी सकयल शी पांय मातशे उदकान अशें पांय धुवपाचे तूं बरें दिसलें न्हू देंवले आनी सकयल हा पांय सद्दां घट जाल्या तर धुवंक जाय न्हू वचून घरा कडेन हय तूं पॅण्ट आतां समती धुवपाक उडोवंक जाय घरा तापोवणी आसा म्हाका अशी उडयत न्हू बेश्टी पॅण्ट जाल्यार तापोवणी पडटली समती धुवपाक उडोवची पडटली धुवन म्हाका समती ब्रश मारून घालचें पडटलें सुकत तर हांगासर आनी येयलो फुडें हांगा सगळें उदक सगळें उसळटा वयर हा बरें दिसलें सकयल देंवन अर्द्या वाटे वाटे दिसलेले की टर्न मारून घरा वचपाचें पूण देवाच्या कृपेन आमी पावले वयर कशें करून गेले रावन गेले पूण पावले हर हर महादेव हा तर ह्या वर्सान येवप ना डायरेक्ट फुडल्या वर्सा येवपाचो परत चिखल सगळो चिखल आहा निसरोंग आतां देवा बावरे सगळें अशें उदक येता सगळें अशें उदक येता बरो आसा भाई काय बरो व्ह्यू आसा पळय वयर आतां धुकें पडपाक लागला पॅण्ट मातशें बोडोया चिकल आसा देंवना म्हाका पॅण्टीचो यो चड खोल ना मरे हांगा चिकल देंवता सगळो पॅण्टीचो थंड उदक अभि तू थंड उदक म्हणटा सारकें एक सोडूया नाका एक सोडूया मातसो एक फोल्ड सोडयता हा पाय पळय कडकडटा कशें ते अशें न्हू की म्हाका मातसो इतलो वयर वचोंक ना आमी सात्र्यांक वॉटरफॉलार गेल्ले हांव आनी म्हाजो फ्रेंड 8 किलोमिटर वयर चलोन गेल्ले पूण थंय कशें आसलें थंय अशी निसर बी नासली म्हणजे सुशेगाद चलोंक मेळटा चडटी आसली खूब 8 किलोमिटर वयर 8 किलोमिटर परत सकयल पूण थंय इतलो शेळो बी असो नासलो चिखल बी असो नासलो निसरोंक जाता अशें आमी थंय रावन गेले पूण बरें वचून सुशेगाद येयलें सगळें चिखलूच डिस्टन्स कमी आसा एक 700-800 मिटर आसतलें वयर डिस्टन्स कमी आसा पूण प्रॉब्लम आसा तो चिखलाचो आनी चपलां घालून येवपूच ना बरें ग्रीप आसलेली चपलां घालून येवपाची नाजाल्यार तूं समज तूं फास्ट चलपाक ट्राय करीत जाल्यार पडलो शुवर सकयल ही कोण येतात आनी आतां उदक सगळें वयर साठा सगळें उदक साठा वयर चिखल हा पावस पडपाक लागलो
चला काहीच व्हिडिओ सोंपयता हांगासर मेळचे नेक्स्ट टायम नेक्स्ट व्हिडिओन बाय.